पर्पल फेस्टिवल ऑक्टोबरात जातलो। या वर्सा संयुक्त राष्ट्र आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या जोड पालवान हो महोत्सव मनयतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। तशेंच बुद्धीन दिव्यांग आशिल्ल्या व्यक्तींची कुशळटाय चाचणी घेऊन तांकां 10वी, 12वी आणि पदवीचे शैक्षणिक प्रमाणपत्र दितले अशी घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली। आमच्या या फावटीचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हे युनायटेड नेशन आणि त्याच बरोबर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हांच्या संयुक्त विद्यमानान हांगासर जाता। सगळ्यात पयली बाब मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि तांची एंटायर टीम हांच्या खूप खूप अभिनंदन म्हणटा, कारण देशाक आणि इंटरनॅशनल लेवलाचेर पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो पर्पल फेस्टिवल फावटी घडयलो आणि तो पर्पल फेस्टिवलाची चर्चा ही देशात न्ही तर ग्लोबल लेवलाचेर जावपाक पावली। तांकां आमी जर स्किलिंगाचो सगळ्यांचो विचार करता आसत जाल्यार इंटलेक्च्युअल डिसेबल्ड लोकांच्याय बी स्किलिंगाचो, इट इज नॉट ओन्ली द स्किलिंग, नाव वी आर थिंकिंग टू गिव देम द सर्टिफिकेट। गोंय हे पयले राज्य जातले की ह्या लोकांक सुद्धा इक्विवेलंट टू 10वी पास सर्टिफिकेट दिवपाची, इक्विवेलंट टू द 12th पास सर्टिफिकेट दिवपाची, जेणे करून आमी म्हणटा ते तांकां जो 4% तांकां रिजर्वेशन्स आसा त्या 4%आन तांकांय बी त्यांचो वाटो जो आसा इंटलेक्च्युअल डिसेबल्ड लोकांक मेळपाक जाय। अदरवायज नाल्यार इंटलेक्च्युअल डिसेबल्ड लोकांक तांच्या कडेन खंयचीच सर्टिफिकेट नसल्या कारणान ते अप्लाय करूंक शकना। बट सरकार म्हणजे हातूंतल्यान इट विल टेक द पॉलिसी डिसिजन आणि डेफिनेटली पॉलिसी डिसिजन्स घेतल्या उपरांत आमी जाता तितके बेगीन म्हणजे इंटलेक्च्युअल डिसेबल्ड फॉर एक्झाम्पल संजय स्कुलात एक 5 वर्सां शिकता आसत जाल्यार 5 वर्सां शिकल्या उपरांत ताची एक लेवलाची स्किलिंग एक्झाम घेवन ताका 10वी सर्टिफिकेट दितले, 12वी सर्टिफिकेट दितले आणि वेळ पडलो जाल्यार इन फ्युचर ग्रॅज्युएशन किंवा त्या पद्दतीची सर्टिफिकेटूय ताका दिवपाचो आमच्या सगळ्या हायस्कुलांतल्यान जितकी स्पेशल स्कूल्स आमची आसा त्या सगळ्या हायस्कुलांतल्यान अशा पद्दतीची त्यांची इदर गोवा बोर्ड अदरवायज द डिफरंट बोर्ड विल टेक दॅट स्किलिंग एक्झाम अँड आमी तांकां ही सर्टिफिकेट जी ही दितली। गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर।